काजळ हरी म्हणून हरी करपाक लंडन गेलो थंय 2 वर्सां काम करून आयज घरा पावता थिंगा आहा सुसेग म्हाका जीव आहा कितें काय म्हणून बायल सांग म्हाका या पळय शॉपिंग आहे म्हणून ह्याच थिंगा चोय सगळे बॅग बॅग म्हणून कितें पूण या आतां वयत फ्रेंड सो सगळीं या आमी शॉपिंग आहे सो A few moments later. इचोय आतां आमी वचपाक भायर सरले सो आतां 9:30 बस येतली सोमती एक्सप्रेस मारगांव पूण आमी मारगांव वचनाय आमी वयता KTC कडेन थिंगा मातशें एक काम आहा आनी 9:30कूच कितू वत टायम 9:30 जालो हय सो आतां आमी फ्रेंड्स KTC पावली आमगे लोकेशनार आनी हेचो हिंगा ट्रॅफको थिंगा आमी पासपोर्टी लागून येयलोली मुगे बायलेगे पासपोर्ट घायलो आहा ट्रॅफकोन तुमकां खबर आसतलें ते इंडियन पासपोर्ट जावं पोर्चुगीज पासपोर्ट मागीर ट्रॅवल पॅकेजीस तांकां सगळीं मेळटाय आनी हेच पयलीं हांवें जायते मुगे जे कितें आहा तें हिंगा केलो आहा तेंको केलो आहा ट्रॅफकोनू केलो आहा आनी हो कॉम्प्लेक्स तो हिंगा सगळीं शॉपां आहाय सारकी पोंदा हिंगे आहाय वयर तें हांगा आहा ती आतां म्हाका जायतीं वर्सां जालीं हांव ट्रॅफकोगे सर्वीस यूज करतां सो बरो पडटा इवन मुगे टिकेट पासून हें जालो न्ही एक पाटी रिफंड करपा आसलोली पयशे रोखडे केलो तेंच्यानी मुगेले सेकेंड डेकू केलोले सो सर्वीस ओके आहा तेंगेली ट्राफको गेली सो आतां आमगे जालें हिंगा काम आनी आमचो या नेक्स्ट प्लेस खंय आहा ती कितें आहा तें तिचे आमी हिंगा शर्ट चोवपा येयलो बाबा शर्ट शर्ट घेता केसो प्लेन नाही जायते तेंचे शर्ट भरले डिफरंट केले शर्टा कलेक्शन शर्ट पॅन्ट शूज आता जायना गो आता चेक कर गो हो चेक काढला 545 इन्नी तेंकडे फ्रेंड्स जायते कलेक्शन आहा सो दाखयता तुमकां सो हिंगा तेंकडे लेडीसां टॉप्स बी आहायचे डिफरंट मटेरियल सो सनग्लासेस जावं बॉडी स्प्रे फॉक आनी हिंगा अशें शूज बी आहायचे के शूज बेल्ट सो गायज आतां हांव से वयर येयलोलो सो हिंग तेंकडेच आनी कलेक्शन आहा लेडीसांक गेले तशें किड्स व्हडल्यांक गेले आनी लेडीसांक जिन्स पॅन्ट्स बी अशें करून मेळटा हिंगा शर्ट सो हिंगा आहायचे चले हिंग सगळे डिफरंट टॉप आहाय आतां बाबा शर्ट आनी पॅन्ट घेयलो आहा पॅन्ट आनी असो शर्ट घेयला आनी हे पॅन्ट घेयला सो आतां आमी घेयले काल मुगो हें शॉप चयले आनी हिंगा आख्खी लायनीन शॉप आहा हेवटेन मुस्तफा म्हणनाका इगल म्हणनाका जावन तेंका जायते भशेन मेळटा भायरूय डिस्प्ले केलो आहा तेंच्यांनी चल या सो गायज आतां आमी वयताय घरा हे बिल्डिंगा येयलो आमी ती मुखले आयनॉक्स बी आहा आयनॉक्स बी ते वटेन आनी हेच हायवे मेन बसी रावते आतां वोत केसो तेचे इचे आतां पायलट करून घार येयली आमी आतांच पावताय थिंगा मडगांव घरा कडेन एक ऑर्डर पसऱ्याको वचपी आनी सामान घेयली आनी बरो जाल्यार पसर थिंगा लागीं आसून आनी थिंग पडलो जाल्यार कितें जावपा कोण ना सो होता पिले या कितें करुया नशिबा हांवें येयल्या ते दीस काडपा पडटा चल वयता आतां हिंग थोडें हांवें सामान घेयलो आहा हेचे पसऱ्या वर्सा आतां म्हाका लिंबू सोडा कोण पिवपा जाय
गोरमे दिसांनी केसो ड्रिंक पोरें म्हाका कमेंट करून सांगाय. जरी तर तुमकडे कसली रेसिपी आहा जाल्यार टायप कराय रेसिपी, तेजेर हांव एक व्हिडिओ करतलो आनी ती तुमकां रेसिपी हांव शेअर करतलो. सो नाव वील हॅव लायम सोडा. अच्छा आतां सगळो रोप धुवन काडलो बेगीन साटासट, कित्याक टायम आनी वेस्ट करप न्ही. कितें काम आहाय ती फाट करून उडोवपाचें. Hello my YouTube family. नायसा बीन फ्रेंड्स, आत्तां उठोलां आनी आतां मातशें ताका लिसांव करपा जाय. मातसो वत गेलो आहा, मातसो बरें जालो आहा चोय वातावरण. सो गायस आतां टायम 5:30 जाली चोय आनी आमी एवढो थिंग गेलो कडेन GTC कडेन थिंग आमी कोण हाडलेली. सो आमगे गोंयकार बायल आहा ते घेवन. सो ती आतां उकडटा म्हळ्यार चोय उदो गेलो आहा. च्या करता पासून उदो ना. बेश्टें अशें करून राफ युजा उदो आहा, पूण बरें उदो च्याये बी कितें जाय पडटा न्ही. सो आतां रातीको येतो कडेन हो फाल्यां सकाळीं येतलो. हिंग अशें करून जाता, एक फावट उदो गेलें जाल्यार मागीर येयना न्ही, बेगीन आनी येयना. आनी आयचो हो धाकटो ब्लॉग केलोलो. अशें करून हुशालकायेन रावपाचें, मातसो जोक करपाचें, कितें करपाचें. फाल्यां दीस कोण चोयला, आयचो दीस आयज तें आनी फुडल्यान घेवन बसपा न्ही. 5 वर्सान कितें जातलें, 10 वर्सान कितें जाता, आयचें आयज. ताका लागून आमगे धाकटे ब्लॉग करता. आय होप सो तुमकां लायक जाता म्हूण. आनी UK एअरपोर्टा वयलो ब्लॉग हांवें डिस्क्रिप्शनान घायलो आहा, तो वचून वॉच कराय. आनी तुमकां जाय जाल्यार प्ले लिस्टार सगळे ब्लॉग्स तुमकां मेळटले चोवपाक. आनी चॅनलार तर न्यू येयले जाल्यार चॅनल सबस्क्रायब कराय, शेअर कराय, लायक कराय. आनी मेळया आमी नेक्स्ट ब्लॉगान. टील देन टेक केअर फ्रेंड्स. बाय बाय.